कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचें तारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोनशा खर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैविक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावं आमचें तारण बाळू जेजुते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी उत्पत्ती ग्रंथांतली वाचपां आयकून आसा आनी आज आमी आयकलें पयल्या वर्सा बी उत्पत्ती ग्रंथांतलें जावन आसा. देवान सक्कड रचलें ताका सक्कड बरें दिसलें. एक बरें दिसोंक ना. मनशांनी एक सुरे आसचें ते दळाय बरें दिसोना ताका आतांय बरें दिसना. मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही असो अर्थ कितें थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. बाबा भयणीनो, एक खाणी जायत की एक भुरगो आसलो धाकटो. आमी एक फावटी सांगलें हांगासर धाकटो भुरगो आसलो घरा. बापूय भायर आसलो, गल्फांत आसलो. 15 दिसांच्या रजेर बापूय घरा आयलो आनी ताणें येता आसतना एक सोबीत वॉल क्लॉक गोडे गडियारा म्हणटात न्ही गी वॉच हाडलें. वॉच एक घडयाळ हाडलें आनी तें घडयाळ बरें आसलें. तें घडयाळाचें सेटींग अशें आसलें की हर एक वराक एक वर जाताना एक मारता न्ही गी एक फावटी हें जाता दुसरे फावटी आनी तशें एलार्म जाता. पूण ह्या घडयाळांत अशें सेटींग आसलें की हर एक वराक एक वर जाताना स्ट्रायक जाता न्ही गी घंटो स्ट्रायक करता. आनी ह्या वेळाचेर एक सुकणें तातल्यान प्लास्टिकाचें सुकणें भितर तर भायर येवन पिटी 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 आवाज करतलें. सोबीत वॉच. आनी हो भुरगो तें हाडून दुसरे दिसा बापायन उक्तें केलें, डॅडीन उक्तें केलें. सोबीत जाग्यार तांच्या इंटेरियर डिजायनाक मॅच जावच्या बरें थंयसर दवरलें. पूण ह्या धाकट्या भुरग्याची दिश्ट खंयसर आसली. हर एक वराक एक घंटो जाताना तें सुकणें भायर येवन त्यांतल्यान प्लास्टीक सुकणें पळय वयतना अशें येवन पिटी 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 आवाज करतलें. आनी हर एक पटी धांवड येवन भायर येवन पळोवचें तें कशें आवाज करता गी म्हणून. आनी 15 दीस जाले. कितें जालें? 15 दीस जाले डॅडी पाटींग गेलो. दुसऱ्या दिसा मम्मी म्हणाली घराच राव पुता, खंय वचनाका नाका, घराच राव. भुरग्याक भितर बसोवन जाय जाल्लें खेळोंक पुरा दिवन ती कितें गी बिल्ल बांदून गी कितें गी भायर गेल्ली. इल्लोसो वेळ भायर गेल्ली आनी भायर बायल्यान बीग घालून गेली. रातल्यार हो भुरगो खंय येता म्हणून ल्हानसो भुरगो. थोडो वेळाक मात्र तितलें जातना ह्या भुरग्यान कितें गेलें, मम्मी गेल्लीस मम्मी गेल्लीस कितें गेलें ताणें सायडीक असलो सोप कशें ओडलो ताचे वयर आनी कितें दोन वयर सोडून तें वॉच काडलें. तें घडयाळ काडलें. काडून कितें केलें सगळें उक्तें केलें. सगळें उक्तें करून कित्याक तें पळोवंक तें सुकणें भायर येवन कशें आवाज करता गी म्हणून उक्तें केलें. तितलें जाताना हाका शिकणें लायलें.
मदर इंडिया आयली म्हणून न्हय गे मम्मी आयली म्हणून ताका सिग्नल मेळ्ळें म्हळ्यार गेट उक्ती जाली. तितकें ताणें पुरो भितर घालें सगळें सेट पुरा घाल न्हू घडयाळ ती दवरून सोडलें सोप लोटलें आनी वो आसलो. हांवें दार उक्तें केलें. उक्तें करतना कितें जालें आवयांक कळटा न्ही गी भुरग्यांनी कितें सूख केल्यार आवयांक इमिडिएटली कळटा. आई म्हणाली कलेंगी केलें तुवें म्हणून. तो म्हणून ना मम्मी हांवें कांय करूं ना आनी सोप पयशे ना गेळटान आयलो सोपा सगळें आयलें. चॉकलेट पुणी काडलें गी फ्रिजांतलें ना 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 मम्मी कांयच काडूं ना पुरा. पूण भुरग्यांनी सूख केल्यार आवयांक कळटा की ना इमिडिएटली कळटा. आवय कळ्ळें कितें गी जालां म्हणून. सांजेर 7 वरांचें सिरियल आनी पुरो जावन 8 वरां जाताना सिरियल मुग्दल्या उपरांत ह्या मम्मीन मागणें सुरू करचें. तें जाल्यार तें सुकणें कितें करता भायर येवन पिटी पिटी करता. त्या आदी सुकण्याचो आवाज ना. 8 जाल्यार येवना सुकणें भायर 9 वरां जाल्यार येवना. घंटोय घुंवसो रावला. वॉचा पुडलें गे म्हणलें म्हळ्यार ह्या 15 दीस ह्या भुरग्याची सावालां खंयच्या वयर आसली त्या वॉचा वयरच आसली. हांवें विचारलें तुवें वॉचा पुडलें गी तें म्हणून घडयाळा पुडलें गी ना मम्मी हांव पुडना सो तूं सांग ना ना हांवें तशेंच दवरलां म्हणून. तशेंच दवरलां चक्कड तशेंच दवरलां. कितें प्रॉब्लेम जालें थंयसर. वॉच आसलें घडयाळ आसलें थंयसरूच. कितें समस्या जालो पुरो वस्तू वॉचाच्यो ताचे भितर आसल्यो सगळे भितर आसल्यो पूण सुकणें आवाज करिनातलें. कित्याक 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 आवाज करिनातले. तुमी रिसर्च करतात गे म्हणून संशोधन करले बरे बसल्यात. कित्याक आवाज कित्याक म्हळ्यार कनेक्शन नातलें. कनेक्शन ना. त्या खांट्याक थंयसर आसचें धाकटें मशीन आसा ताका बॅटरी पावर घंटे ताका एक कनेक्शन आसता न्ही गी. कनेक्टींग थ्रेड म्हण येता ताका. कनेक्टींग थ्रेड वा कनेक्टींग वायर सकळ वस्तू त्या वॉचा भितर आसूंक पुरो पूण तें कनेक्टींग थ्रेड ना जाल्यार एक फंक्शन जायना. ताचे इतल्याकच सगळ्यो वस्तू वॉचा भितर आसात. इंजीन म्हणटा आमी सगळ्यो वस्तू इंजिना भितर घालयत पूण ताका एक कनेक्टींग लायन म्हूण आसा ती ना जाल्यार कांयच जालाना. कांयच जालाना. आनी तें कनेक्टींग थ्रेड गरज ते दळा मात्र ते सुकणें येवन आवाज करतलें. ताणें सगळ्यो वस्तू भुरग्यान वट्टू घालून दवरल्यो फाटी पूण कनेक्टींग लायन नातली. आज आयचे वासाप ते कनेक्टींग लायना विशयान सांगता. खंयचें तें हांवें सरताव जावन काजल शर्मा दिता आसतना विचारचें तरणाट्या जोड्यांक तुमी कित्याक काजार जावंक आयल्यात. तुमी कित्याक लग्नाचो सक्रामेंत घेवंक आयल्यात. आज तुमी काजार जाल्ली जायते जाण आसात. काजार जावन 20, 25, 30 वर्सां जियेल्यात. आज हांव विचारता तुमी कित्याक लग्न जाल्ल्यात. थोडे म्हणटात कोण ना फादर ते पयलें ती सारी जाल्लें म्हणून जावंकूच तुजा ती ना म्हणून न्हय की आसात तुमी. आज हांवें सवाल विचारलो तुमी कित्याक लग्न जाल्ल्यात. कित्याक काजार जाल्ल्यात. कित्याक कुटुंबा जिवीत येतात. कित्याक एक सूरपण नाका म्हणून. उपरांत कित्याक काजार जातात. एकामेकाच्या सांगातपणान जिवोवच्या खातीर. कित्याक कुटुंबान जियेतात एकामेकाच्या सांगातपणान जिवोवच्या खातीर. भावा भयणीनो ते सांगातपण ना जाल्यार काजारी जिविताकी अर्थ ना. कुटुंबा जिविताकी अर्थ ना. हे एका वॉचा भितर सगळ्यो वस्तू आसल्या बरी सांगातपण ते कनेक्टींग थ्रेड ना जाल्यार ताका अर्थ ना. सांगातपणो देवानच दिल्लें वर्तें देणें. कित्याक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वचपान पळया देवान एवेक एक सांगातीण जावन आसली. सांगातीण जावन आसली एकामेकाक सांगात दिवच्या खातीर. आनी जर तर तें सांगातपण ना जाल्यार भावा भयणीनो सगळीं जिवीत व्यर्थ जाता. जावं पुरो कसलीं जिवीत जो बेस तुमी काजरी बेस बिंसला वा कुटुंबा जिवीत तुमी जिवन आसात वा एक धार्मीक जावन एक धार्मीक भावांचे धार्मीक भयणांचे सांगातपण ना जाल्यार जिवीत एक व्हडलें सवाल जाता.
देखून आयच्या शुभ आयच्या पयल्या वचपान भोव स्पश्ट तरान सांगली ती उतरां आसात मनशान एकसुऱ्याचे बरें न्ही म्हूण देवाक बगले देखून ताका सांगातीन म्हूण दिले ती उतरां पळया आद हांवक येवेक आद हांवक ती भायल जावन दिवंक ना कामाची म्हूण दिवंक ना बगार कोणीय एक स्त्री जावन दिवं ना बगार सांगातीन म्हूण दिले म्हळ्यार तांणी दोगांयनी एकामेकाच्या सांगातपणांत आसचे खातीर आज मनीस सांगातपण साडून एकसूरपण जियोंक सोदता पळया खंयचीच वस्तू देवान रचली मनशाक संपूर्ण सांगात दिवंक शकना तर मनशाक मात्र सांगात दिवं येता हें आमी स्पश्ट समजून घेवया ह्या विशयान जायतो नियाळ आसा कित्याक वेळाचो अभाव आसल्या मोठ्यान हांव सोपयता भाऊ भयणो मनशाक सांगात दिवं येता आज साहित्य बोटी आमी चिंचे आसा मनशाक सांगात दिवचे वस्तू न्ही त्या देखूनच आज मनशाक रितेपण दसून आसा आदांक सक्कड वस्तू आसल्यो सक्कड वस्तू देवान रचल्यो आदांक आसल्यो सगळें आसलें पूण आदांक सांगूंक ना हे म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या हाडाचें हाड हे म्हाका संपूर्ण ही वस्तू म्हाका संपूर्ण संतोष दिता ही संगत म्हाका संपूर्ण संतोष दिता म्हूण सांगूंक ना केदळा एक रचले सांगातीन फाव केले ते मात्र ताका संपूर्ण सांगात दिवंक शकले पळया देवान आशेवचे मनशान सांगातपणान जियेसय म्हणून त्या देखूनच केदळा देव आशिल्लें सांगातपण मनीस सोडटा मनशाक संतोष ना कित्याक देव बरें जाणा मनशाक कितें गरजेचें म्हणून आनी त्या खातीर सांगातपण फाव केल्ले देवानच एक देणें जावं केदळा मनीस तें सांडून पयस वेता मनीस मनशा बरी जियोंक विसरता म्हूण जातींनी कोणा सांगता जियेचंय म्हूण जातींनी कोणा सांगता जियेचंय म्हूण जातीक पार्टनर कोण म्हूण जातीक पार्टनर कोण एका पेट्याक मनशाडे काजार करूं जाता जायना मोबायलाक मनशाडे काजार करूं जाता सांगात दिवंक जाता गी जायना ही मनीस आज विसरता एकामेका कडेन संबंदांत मोगांत रावंक नाका जाल्यार घरा एक पेटो बसचे दोन माजरां बसची तांच्याडे म्हणे उलयत न्ही गे खंयसर आमी पावल्या मनशा कडेन उलोवंक मनशा कडेन उलोवंक नाका जाल्यार हातान धरचें ताचेर तुवमतें पडचें देखून जें कितें मनशाक नीज संतोष दिता म्हूण देवान चिंतलें तें मात्र मनशाक संतोष सांगात दिवंक शकता ताच्या वरणे दुसरें कितेंय आशेताय जाल्यार तें संपूर्ण संतोष दिवंक शकना थोड्याच म्हयन्या आदीं एकलो व्यक्ती बेंगलोरांत म्हाका भेटलो तशेंच उलोवन आसतना बेंगलोरच्या संस्कृती विशयान तो उलोवन आसलो बेंगलोरांत मॉल्स व्हडले व्हडले मॉल्स आराम जाले आनी मॉल आराम जाल्ल्या वेळार सगळे युवा रातनी दीस मॉलांतच सुपर मार्केट मॉलांतच लोळून आसले आतां मॉलां कोणी वचनात मस्त उणें जाला इट हॅज कम डावन 60-70% उणें जाला म्हणटा कित्याक थंयसर संतोष मेळना तर मनशान संतोष जोडी जाय आनीक मनशाच्या सांगातपणांत हांगासर सांगातपण म्हणटा आसतना भाऊ भयणो कुडीचो संबंद मात्र न्ही विविध जे सांगातपण आसा हे आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया जर एका कुटुंबांत पाक्या पोंदा सक्कड आसूं पुरो बापय आवय भुरगीं सगळीं आसूं एकामेका थंय तें सांगातपण ना जाल्यार एका पाक्या पोंदा हॉस्टेलांत ती जी येतात जैलांत ती जी येतात एका पाक्या पोंदा सगळ्यांनी जी येतात पूण ते कुटाम जायना कित्याक थंयसर तो सांगातपण ना केदळा मनीस सांगातपणान जी येता थंयसर संबंद आसा खंयसर सांगातपण आसा थंयसर देव आसा देवसराचें काम कितें सांगातपण मोडचें सांगातपण जोडचें काम जोड दिवचें काम देवाचें जर जें कितें देवान आशिल्लां तें मनशान सदांच जिवंक प्रयत्न करीत तर भाऊ भयणीनो हो संदेश आमी घेवया तो सुसोमी आमकां सांगातपणान जिवंक आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आमेन Yesu balka naman tuka Yesu balka vandan tuka Besawam chergal walay kurpeza Venge tuja sada samando Besawam chergal walay kurpeza
सदा सांभाळतो हो Yesu barka nama Tuka Yesu barka vandan Tuka Besawam chegar wale kurpeza Wengin tuja sada sabandavar Besawam chegar wale kurpeza